वेळीच्या तारवटींक फटोवपा खातीर सरकारान तांकां पेन्शन दिता म्हूण हायस दाखयला। तारवट्यांची इतली काळजी आसली जाल्यार गोंयांत आयिल्ल्या तारवटींक क्वॉरंटायन सर्व्हिस चार्ज कित्याक लायिल्लो? आम आदमी पार्टीन विचारला। आप सत्तेत आयलो जाल्यार चिंचणी 20 बेडीचें हॉस्पिटल उबारतले, आपान उतर दिलां। आपण चिंचणीच्या वेळी मतदारसंघात ऑफिस सुरू केला। वेळी मतदारसंघात आम आदमी पार्टी कितें करपाक सोदता ताचेर जाळवणदारांनी उजवाड घातलो। पत्रकार परिशदेंत तांणी सांगलें, आप सत्तेत आयलो जाल्यार भुमिपुत्र न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण आनी म्हारगाय सारकिल्ले प्रश्न हाताळटले। तशेंच वेळी मतदारसंघातल्या लोकांक भलायकी आनी शिक्षणाची सुविधा मेळोवन दितले। पंचायती लेगीत अपग्रेड करतले। आयकात तांकां। आयज तुमी हांगासर येयले म्हणून आमकां आमचे आज ऑफिस इनॉग्रेशन आम आदमी पार्टी वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी आमी आज सुरवात केली आमची हे आमचे 2022 इलेक्शनाक पासून आयज आमी फुडें सरल्यात, आमी काम करून येयल्या। स्पेशली ड्युरींग पॅन्डेमीक टायमार आमी जायतें भरपूर काम केलां, लोकां मदें गेल्या आनी लोकांनी आमकां मानून घेतल्या। तेका लागून आयज आमी फुडें सरल्या, हें आज ऑफिस ओपन करून आनीकूय लोकांची सेवा करूंक ह्याच्या फुडें। ड्युरींग द पॅन्डेमीक आमी ऑक्सिमीटर कॅम्पेन चालू केली, ताजे उपरांत ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर लोकांक करून दिलें, प्लाज्मा डोनेशन, दुसरें म्हळ्यार लोकांक घरांनी रेशन पावयलां। तशें ऑनलायन आमी लोकांक डॉक्टराची हेल्पलायन आशिल्ली, तशेंच स्टुडंट्सांचे हेल्पलायन आसली ऑनलायन। तशें करून जायते आमी लोकां मदें वयताले बारीक बारीक काम करताले। आनी आयज क्रूज आनी आमी मुखार सरल्या, कित्याक आमी हेर सोशल इश्यूज घेतले पार्टीचे भायर। दुसरें म्हळ्यार स्पेशली CZMP प्लॅन जावं क्रुजान वेल्डिंग, आसोलना आनी आंबेली 3 विलेजीस तो फुडेंपण गेलो जाल्यार हांवें चिंचोणचे विलेजीन फुडेंपण गेल्ले। हेका लागून लोकांचे हेजेर आमी मुखार सरल्या आमचे हेजेर एंड अल्टिमेटली द पार्टी विल डिसायड हूज तुमी चोयला आसतले कितली म्हारगाय वाडल्या। एट द सेम टायम पीपल डोंट हॅव जॉब्स। बोकन आमची कॉन्स्टिट्युन्सी मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युन्सी सीफेरर्स तारवटी आयज फटोवपाक BJPन खंयच्यान तरी तारवट्यांक पेन्शन दिता म्हणून, पूण हेच तारवटी वर्किंग तारवट्यांक गोंयांत हाडपाक तांकां चार्ज केले। BJPन चार्ज केले, क्वॉरंटायन सर्विसीस तांकां चार्ज केले। आयज तेच भुरग्यांक ह्यो कंपनी व्हरपाक त्रास करतात, कित्याक तेन्ना आमच्या सरकारान चार्ज केले। दुसरे कंट्रीजान लोकांक फ्री केले आपणाचे हे म्हणून, आपणाचे सिटिझन्स म्हणून, आमकां हांगा त्रास जाले। आनी आयज तेच तारवट्यांक ते फोटो थोडेशें पेन्शन दिवन फटोवंक सोदतात BJP। दुसरें म्हणल्यार क्रुजान सांगला ते भाशेन हेल्थाचो एक हेल्थ सेंटर आमचे चिंचोण्या, तेच्या धाकटेचे कॉस्ट कशें। आमचो आम आदमीचो येवजण आसा, वी वॉन्ट टू गिव अ 20 बेडेड हॉस्पिटल, वाय नॉट? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। ह्या तर एक 20 बेडेड हॉस्पिटल तर शिणी आहलेलें वो वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी आहलेलें आमच्याच लोकांक फायद्याक जातालो पॅन्डेमिकाच्या टायमार। तो हे आतां गेले त्या आमदारांनी करूंक ना आनी आतांच्या आमदारांनी करूंक ना, हे आमची आम आदमीची येवजण। ते भायर आमचे जायते आमी प्रोजेक्ट्स हाडूंक सोदता आमचे, जे आमच्या लोकांक फायद्याक पडटले गरजेचे। पूण हे इश्यू घेवन तूं भायर सरतले इलेक्शनाक? होय, अशें आनी जायतेच इश्यू आहा। दिस इज वन ऑफ द हेल्थ इज मेन कन्सर्न ऑफ द पीपल ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युन्सी। इफ यू गो टू सी द हेल्थ सेंटर आनी चिंचणी आहा तें, it's in such a point where it's surrounded by all villages, right from Kabalisi Mobor to Warka, वेल्लींच्या पंथान टू साजोरा, गुडेरता। सो अपग्रेड केल्लेले हेच लोकांक फायद्याक पडटले। आनी तशेंच सांजे आरेल एरियांतूय वी वॉन्ट टू अपग्रेड द हेल्थ सेंटर देर विथ अ 24 hours डॉक्टर, वाय नॉट? हे आमचो येवजण आसा त्या लोकां पासून। पार्टी आमचे नॅशनलायज जाल्ले रिवर्स, सो तितूंतलो आमची एक रिवर्स जाला आनी आमचो त्या टायमार MLA आहलो मिस्टर बेंजामीन सिल्वा, ताणें तो इश्यू नुस्तेंकारा पासत घेवंक ना, तो BJPच्या सपोर्टार रावलो आनी हें नॅशनलायज जावपाक दिली। आयज ती नॅशनलायज जाली। तुमचे आतां फाटीं CZMP प्लॅनाची बोवाड जाली, सेकंड स्टेज CZMP प्लॅन जाली।
आतां ताचे फाटल्यान आतां फिलीप नेरी थोडे दीस आतां एमएलए आसतना Port limit. मेजर पोर्ट बिल पास जालें तरी आसतना फिलिपी वॉक जालो आयज अशें प्लॅन चलता ह्या दोगांयनी ताणें स्टार्ट केलें बेंजामीन सिल्वा स्टार्ट केला आनी फिलीप नेरी काबार करता ते नुस्तेकारांक काबार करपाचें ही आमची न्हंय काबार करता आनी ही जे लोक आख्खे कोस्टल लायनीन आहात तांकां तांची लायफ ताणें रिस्कार केला दोगांयनी सो आमचो हो इश्यू आसतलोच ही पोत्ती डिनॅशनलायज करपाक नाजाल्यार एमेंडमेंट हाडून ही पोत्ती आमच्या नुस्तेकाराच्या हातीन दवरपाक आनी भुमिपुत्राचेर कितें आसता तुगेलें भुमिपुत्रा बील आमी अपोज केलो आहा फाटीं ते गोंयकारां पासत न्हू ते गोंयकारां पासत करता जाल्यार ते आमचे मुनकार एक्ट आहा टेनन्सी एक्ट आहा त्यो केसीस पास जावच्यो त्यो आमचे पार्टीन क्लॅरिफाय केलो त्यो पास करून आमचे ते गोंयकारांचे फायद्या पडटा गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत.